दिवचले वेदांता मायनीचेर फाटल्या शुक्रारच्यान मध्यान राती ते फातोड मेरेन मिनाची येरादारी चालू जाल्या। रातच्या वेळार जावपी मिनाचे येरादारी वयल्यान पिळगांव वाठारांतले लोक तिडकल्यात। रातच्या वेळार मिनाची येरादारी करपाक लोकांचो खर विरोध आसा। ट्रकाची जावपी धडधड हाका लागून आमकां त्रास सोंसचे पडटा। रातभर झेम पडना, विद्यार्थ्यांचे हाल जातात अशी लोकांची कागाळ आसा। बिरेस्तारा राती 11:30 वरांचेर लोक रस्त्याचेर देंवले। ह्या लोकांनी बागवाडो वाठारांत मिनाची येरादारी करपी ट्रक आडयले। बायलां भुरग्यां सयत जाणटे लोक मेळून 100 परस चड लोक रस्त्यार देंविल्ले। पिळगांव पंचायतीचे पंच वांगडी लेगीत लोकां वांगडा हजर आशिल्ले। खबर मेळटकीच दिवचलचे मामलेदार प्रवीण गावस हे मध्यान रातीच आंदोलन थळाचेर पावले। तांणी आंदोलन करपी लोकांचे म्हणणे आयकून घेतले। उपरांत कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडेन चर्चा करून फुडलो निर्णय जाय मेरेन रातच्या वेळार ट्रकांची येरादारी बंद दवरपाचो आदेश दिलो। कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रस्न निर्माण जावचो न्हय म्हूण पुलिसय लक्ष दवरून आशिल्ले। फाल्यां दिसाचो जो एसओपी आहा आता फाल्यां दिसाची जी एसओपी आहा त्या टायमार मागीर ते आणि मागीर जो सांगला तो 11 सुमार मागीर ते सगळे कोण ऑथॉरिटी ते सांगले ते मागीर थंय येवन रात आणि दीस त्यांचे ट्रक चालूच असता। आमकां घरात कितले 25 सुमार घरां आसा आमची हांगसर सकल दुल्ल हे ते सगळं चालूच असता। आमकां आमी दुल्ल न्हू रात आणि दीस दुल्ल आसता। आमी ऑक्सिजन म्हणून कितें दुल्ल खावपाचो? एक कंपनीकूय सांगता आनी आपय न्हू सगळ्यांक न्हू पब्लिकेकूय सांगता आनी सरकाराकूय बी सांगता दुल्ल आमी कितें खावपाचे? दुल्लूच खावपाचो। तो नायटी त्यांनी चालू केले आता रात आणि दीस त्यांचे भरत ना त्यांचे रात आणि दीस त्यांनी फक्त नायटी चालू केले। आमकां नायट नाका आणि हो आमकां न्हिदपाचो रायट आसा। आमकां गव्हर्नमेंटान सुप्रीम कोर्टासून रायट मेळ्ळेलो आसता की फंडामेंटल रायट आसा ते न्हीद 8 वरां जावंकूच जाय नाल्यार हेल्थाचेर प्रॉब्लेम जाता म्हणून। आणि आतां हांव न्हू हेल्थ मिनिस्टराकूय सांगूंक सोदता की न्हीद ही इम्पॉर्टंट काय ना काय म्हणून। तेणी तो म्हाजो हो व्हिडिओ तो पळयता न्हू तेजे तेणी हेजे स्टेटमेंट दिवचे। हांव हेल्थ मिनिस्टरा कडेन मागता रिक्वेस्ट करता तेका की जाणा ह्यो आमकां नायट शिफ्टी नाका। आयज जे आमचे लोकल जे लोक सकयल जवळ जवळ 15 घरां आसा त्या 15 घरांतल्या लोकांक खूब त्रास जावंक लागले। तशेंच आमचे जे सारमांचेर लोक जवळ जवळ 30 घरां सुमार आसा तांकांय त्रास जाता म्हणून तेंच्यांनी आयज युनिटीन आयज हांगासर येवन एक मॉब कसो करून बाबा थर्ड शिफ्ट जी कितें आसा ती बंद करपाचो निर्णय घेतलो। आनी आयज कलेक्टर आनी आमचो मामलेदार पोलीस हे सगळे येयले आणि तांकां आमी सांगलें की थर्ड शिफ्ट जी आसा ती आमकां नाकाच कशीच नाका। जो हो एसओपीचो टायम जो आसा हो फॉलो करून तुमी फक्त तुमचें जें काम आहा तें चलया। तितून एसओपीन फक्त थर्ड शिफ्ट ना तेन्ना तुमी थर्ड शिफ्ट ते करचे न्हू कित्याक तर थंय भुरगीं जीं आसा ती शिकणारी आसा स्कुलाक वचपाची आसा जावं आमचे टेंटाचे एग्जामी आसा तांकां स्टडी करपाक जो टायम आसता हो रातचोच आसतालो। सो आतां तो रातचोय तांकां ट्रान्सपोर्ट जो रातचो चालू केले आसता त्या खातीर तांकां तो हो जो टायम आसा तो तांकां मेळना। सो ताका लागून आमी इतलेच रिक्वेस्ट की ही जी थर्ड शिफ्ट आहा ती बंद करपाचो आमचो निर्णय जाल्लो आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।